बरेच जाण गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणटात, गोंयांत एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणटात. हांव जाल्यार सांगता की फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर more than 2 lakhs job opportunities are available in the state of Goa. 2 लाखाच्या पेक्षा चड ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो गोंयांत आसा. फक्त गव्हर्मेंट जॉब म्हणजे नोकरी न्ही, आमकां गव्हर्मेंट जॉब हाच्या भायरूय विचार करपाची गरज आसा. आनी जेन्ना अश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो इंडस्ट्री क्रिएट करतली, जावं ती टुरिजम इंडस्ट्री, जावं ती IT इंडस्ट्री, जावं ती इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री, आमच्या कडेन आयच्या घडीक एड्युकेशन इंडस्ट्री. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार गोंयांत आज प्रायवेट युनिवर्सिटी आमी एस्टाब्लीश करपाक घेतला. गोंयांत आज मरीन क्लस्टर एस्टाब्लीश करपाक घेतला. आनी आमी पळयता की गोंयांत आज जर पळयत जाल्यार नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स, इंटरनॅशनल फॉरेन्सीक लॉ, आयुष इन्स्टिट्यूट, ताज्या उपरांत MIT इन्स्टिट्यूट, पारोल युनिवर्सिटी अश्यो फुडल्या 2 ते 3 वर्सांच्या मदीं जवळपास आनीक 4 ते 5 युनिवर्सिटीज एस्टाब्लीश जातल्यो.